सोम्या जेजू आयच्या दिसाचे मागणे आमचे जण एकल्याचे आयच्या दिसाचे मीस तेसावा अर्गा वाखाणी दिनवासनी जेजू तुझ्या बो पवित्र भाग्यवंत आनी काकुलजार काळजाक आनी बो बगाडे माये तुझ्या नितळ निर्मळ आणि कथावीन काळजाक आमी समर्पण करता, ओपून दिता, कॉन्सिक्रात करता तुझ्या मानाक आणि महिमेक बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोमी आयज आमी पोत्तून तुझ्या मुखार एका काळजान मनान एकाच बावडतान या मागण्या वरवीं येता. सदांच मागणे करूंक जावं खासगी मागणे, समुदायाचे मागणे, सदांच मिसाचे भेटेन भाग घेवंक तुज्या उतराचो नियाळ करूंक आमच्या समुदायान आसलेल्या भावा भयणां सवे एकचार भोगोवंक आनी तुज्या शेतांत वावरोंक तुवें आमकां भाग फावो केला देखून आमी तुका आर्गां दिता. हें आत्मीक जिवीत तुवें आमकां फावो केलां तुज्या पुनर्जीवनपणा वरवीं. हें जिवीत पवित्र आत्म्याचें जे केन्नाच सोंपचें ना. ह्या आत्मीक जिवितांत तुवें आमकां खेरीतपणी फळां दिल्यांत मोग, संतोश, सवस्काय, आत्मीक ग्रेस्काय, जैतिवंत जिवीत आनी भरपूर बळ आनी कृपा आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या नांवाक सोम्या ह्या आमच्या नव्या जिवितान मान आनी महिमा जावं दी आतां आनी सदां सर्वदा. री महाराला महाराय शिके देरी रा महाराय सिदी दे 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 रा 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 राबा खेरे रा महाराय शिके देरी रा महाराय सिदी दे दे दे. ओ वेळ मागण्याचो आतां आमी जण एकली सायबा तुज्या हातीन घालता, तुज्या आधीन करता, कित्याक तूं सगळें सुफळाक घालताय. आमच्या अस्कतकायेन, आमच्या उणेपणान, आमच्या नेणारपणान तुजी पदवी, तुजी शक्ती तूं दाखल करताय. रिबा देरी रा महाराय शिके देरी रा महाराय सिदी दे 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 रा 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 राबा खेरेला महाराय शिबा खेरेला महारा ला 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 रिबा देरी रा महाराय शिके दे 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 ला 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 रे रा महाराला. हे नवें जिवीत सोम्या तुवें आमकां दिलां देखून आमी तुका आर्गां दिता. सगळीं थाळयो पेटोवन सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या मदेकांत आसा मोगाळ बाबणानो. रायांचो राय तो, धन्याचो धनी, एकलो सोमी आनी सोडवणदार ताचे सोबे आमी संतोषुया, उल्हासूया, कित्याक तो जावन आसा जिविताची जर आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत. तो आमकां सूख दिता, कांयच आमकां उणें जावंक दिना. जेजू सोबे आमी संतोषुया. जिवीत म्हाका मेळ्ळां, मेळ्ळां जिवीत सासणाचे, आत्म्याची फळां म्हाका मेळ्ळ्या, दाखवेलीं जियोंक सदांकाळ. नवें जिवीत म्हाका मेळ्ळां, मेळ्ळां जिवीत सासणाचे, आत्म्याची फळां म्हाका मेळ्ळ्या, दाखवेलीं जियोंक सदांकाळ. हात उबारून दाखवेलीं सदांकाळ, दाखवेलीं सदांकाळ. मोग शांती फावो केल्या म्हाका, मेळ्ळ्या गिरेस्काय, सैतानी बळ म्हाका दाखवेलीं जियोंक सदांकाळ. दाखवेलीं, दाखवेलीं सदांकाळ, दाखवेलीं सदांकाळ. मोगान शांती फावो केल्या म्हाका, मेळ्ळ्या
मेळ्ळ्या गिरेस्ताय सैतानी बळ म्हाका दाखवेली जियोंक सदांकाळ मेळ्ळ्या गिरेस्ताय सैतानी बळ म्हाका दाखवेली जियोंक सदांकाळ आनी हे नवें जिवीत सोम्या तुजो पाटलाव करतल्यांक तूं फावो करताय सदांच तुज्या पावलांनी आनी तुजे शिकवणे प्रमाणे चलतात तांकां हे पवित्र आत्म्याचें जिवीत तूं दिताय देखून आज नव्यान आमी तुका भास दिता आनी काळजांतल्यान आमी निश्चय करता की आमी तुजो पाटलाव करतल्या सगळ्या वेळार दर एका परिस्थितीन सुखांत आनी दुखांत आमी तुजो पाटलाव करतल्या म्हूण आयज आमी तुका उतर दिता सोम्या जेसूचो पाटलाव सदां सांव करता जेसूचो पाटलाव सदां सांव करता जेसूचो पाटलाव सदां सांव करता पाठी वळचो ना जेसूचो पाटलाव सदां सांव करता जेसूचो पाटलाव सदां सांव करता जेसूचो पाटलाव सदां सांव करता पाठी वळचो ना 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 आनी तुजो आमी पाटलाव करता आसतना सोम्या तूं आशेताय आमी सदांच तुका अर्गां दिवंक सदांच आमी खुशाल आसूं कित्याक जेन्ना आमी सदांच तुका अर्गां दितल्या तेन्नाच आमचें जिवीत समर्पणाचें जिवीत जावंक पावतलें हय सोम्या आयच्या दिसा आमी तुका अर्गां दिता सोम्या तुज्या दर एका बरेपणा पासून तूं आमकां कळनासतना थांबनासतना तुजें बरेंपण आमकां तूं दीत आसाय हें बरेंपण सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मानाक आनी महिमेक आमी उबारता हय सोम्या तुजें नांव व्हड जावं दी तुज्या नांवाक स्तुती आनी मान मेळो सदां सर्गां दियात ही देवाची खुशी सदां सर्गां दियात ही देवाची खुशी सदां सर्गां दियात ही देवाची खुशी सांव जेजूताय आमचे विशीं सदां सर्गां दियात ही देवाची खुशी सदां सर्गां दियात ही देवाची खुशी सदां सर्गां दियात ही देवाची खुशी सांव जेजूताय आमचे विशीं सांव जेजूताय आमचे विशीं आयच्या दिसा सोम्या खेरीतपणी आमी तुका अर्गां दिता आनी दिनवासनी भेटयता ह्या आमच्या भाव भयणांक तुवें फावो केलेल्या खेरीत आशिर्वादा खातीर जॉन फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावाची कोर्ट केस ताच्या घरा विशीं सुटावी जाली देखून तो जेजू आनी मोरी मायेच्या मानाक दिनवासनी भेटयता फ्रांसीस कोयलोक परतून तुवें परदेसान काम फावो केलें ताच्या भुरग्यांक तुवें बरी सर्वीस फावो केलेल्याक मार्कोस एंड्रू रॉड्रिगस बेगीन बरो जालो आनी तुवें ताका फावो केलेल्या सर्व आशिर्वादां आनी बेसांवां पासून सायमन एंड्रू रॉड्रिगस तुवें ताका बरी शिर्वीस आनी सबार बेसांवां फावो केलेल्याक मेली बर्नार्ड रॉड्रिगस आका आनी हाच्या दुयेक आनी भुरग्यांक तुवें बरी सावध आनी भलायकी दिल्ल्याक आनी ताचे दुयेचें शिकप पुरें जालेल्याक तूं आपणाचें उपकारीपण तुका भेटयता जोआना डिसोजा एडबर्ग डायस लुईस डिसोजा अनास्तासिया डिसोजा आपणाचें दिनवाशीपण तुका उबारतात जोकिना आनी जॉन बॉस्को फेर्नांडीस सिद्धार्थ नगर कॉपरेटिव्ह हावजींग सोसायटीन तांकां एक नवें घर फावो जाल्ल्याक
अर्गां दितात. डॅनियल आनी नोएल फेर्नांडीस, मार्टिन आनी अँटोनेट सिक्वेरा तुका अर्गां दितात. जोकेम आनी मिलाग्रीन डिसोजा आपणाच्या काजारी जिविताच्या 25व्या वर्सा तुका अर्गां दितात. लुइजा, जोकेम आनी मिलाग्रीन डिसोजा आनी ताची फामील फावो जाल्लेल्या सर बेसांवा पासत पवित्र त्रित्वेक आनी मोरी मायच्या मानाक अर्गां दितात. फिलीप डिसोजा आपणाक फावो जाल्लेल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दिता. जॉन एम फेर्नांडीस आपणाक फावो जाल्लेल्या सर आशिर्वादां खातीर दिनवाशीपण भेटयता. एव्हनर, ग्रेसी आनी मॅन्युअल डिसोजा अर्गां दितात कित्याक एव्हनराक जायतो तेंप रावल्या उपरांत ह्या गेल्या त्या दिसांनी ताका पयलो कुम्या फावो जालो आनी हे सगळे कार्या बरे भशेन जावच्याक तुवें निर्मिल्ल्यात ती तुका काळजांतल्यान अर्गां दिता. आमी सम्या आमच्या काळजांत आसा ते सर बरेपण तुजें उपकारीपण उबारता कित्याक तुवें आमकां कांयच उणें जावंक दिलें ना. आयच्या दिसाच्या मागण्याक तुवें आमकां ओडून हाडल्यात. तुका अर्गां दिवंक, तुका दिनवासूंक, तुजें नांव वयर काडूंक आयज तुवें आमकां निमित दिलां. आयज आमी संतोशान भरल्या सम्या. आयज आमी पळयता आमच्या मुंबयच्या शारांत तुवें सगळें उक्तें करून दिलां. आतां आमकां दिसा दिसपट्टी मिसां मेवतात. आतां आमचीं भुरगीं व्हडा आपणाच्या शिर्विसेक सदां दिसपट्टी वेतात. हय सम्या, तूं आमच्या जिवितांत रास करताय, तूं पदवी चलयताय म्हूण आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां फावो केलेल्या आत्मीक बरेपणा खातीर काळजान मनान संतोष, उल्हास, सवस्काय दिल्ल्याक, बरी सावध आनी भलायकी दिल्ल्याक, आमची कुटुंबां तुज्या आसऱ्या काल सदांच तुवें दवरल्यान देगोन आमकां तुज्या उजवाडान तूं फुडें व्हरताय देगोन आमची काळजां, आमचे हात उबारून आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका सम्या, 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 अर्गां तुका सम्या. सदां सर्गां दियात ही देवाची कुशी, सदां सर्गां दियात ही देवाची कुशी, सदां सर्गां दियात ही देवाची कुशी, सांजे सुताय आमचे विशी. सदां सर्गां दियात ही देवाची कुशी, सदां सर्गां दियात ही देवाची कुशी, सदां सर्गां दियात ही देवाची कुशी, सांजे सुताय आमचे विशी. आनी अर्गां दिवन सम्या आयचो हो दीस तुवें आमकां दिल्लें दर एक बरेंपण तशेंच आमच्या जिवितांत आसा तें उणेंपण आमी तुका समर्पण करता. हय सम्या, आमी तुका अर्गां दिता कित्याक सगळ्या वस्तूंनी तूं आमच्या बऱ्याक वावरताय. आमच्या जिवितांत आतां सद्याक दूख आसा जाल्यार तें तूं सुखान बदलतलय, पिडा आसा जाल्यार थंय तूं भलायकी दितलय पूण आमकां भावार्थ आनी विस्वास आसा. आनी ह्या देगोन सम्या ह्या वेळार सगळेंच तुका समर्पण करून तुका ओपोवन दिवन आमी तुका अर्गां दिता सम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. रे बहारा रामा हारा शिकी दे दा 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 रे बादे खेरी रामा हारा शिका बहारा ला 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 रे बादे रे रामा हारा शिकी दे रे रामा हारा सी दे 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 दा 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 रे बा खेरी रामा हारा शिकी दे रे रामा हारा सी दे 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 दा 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 रे बादे रे रा रा खेरी रामा हारा शिकी रे रामा हारा सी दे 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 दा 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 रे बा हारा दा 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 दा. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजें उतर जावन आसा आमच्या पांयांक दिवो आनी आमचे वाटेर उजवाड. आयच्या दिसा सम्या तूं आमकां आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान वाट दाखय म्हण आमी मागता. तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या जिवितान आसा तें उणेंपण तूं पळय. आमकां तूं पातकान पडोंक दिवं नाकाय पूण नीट आनी सारक्या रस्त्याचेर तूं आमकां चलय. सदांच तुजे कुरपे काल तूं आमकां सांबाळ, सदांच तुज्या उजवाडान तूं आमकां दवर. उलय सम्या, तुजी साकरां आमी आयकता, तुजी कृपा आमी आशेता. दी उजवाड आमच्या गिन्यानाक.
काळोखान तूं आमकां सांडिनाका, पूण तुजे कृपेन आमकां सांबाळ. तूं आमकां वाट दाखय, तुज्या भुरग्यांक पळय. पथकान पडोंक दिवनाकाय, कृपेन आमकां सांबाळ. तूं आमकां वाट दाखय, तुज्या भुरग्यांक पळय. पथकान पडोंक दिवनाकाय, कृपेन आमकां सांबाळ. भाग्योन लुकान बरयलेल्या शुभ वर्तमाना वयलें वाचप. शीस जावंक गरजेचें कितें? खूब लोकांचे जोमे ताचे बारी चलताले आनी ताणें वळोवन तांकां म्हळें, जर कोणूय म्हजे सरी येत आनी आपलो बापोय, आवय, बायल, भुरगीं, भाव, भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय द्वेश करिना जायत, ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. आनी जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना, ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदोवंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसून अदमास करचो ना काय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत ते शार्तीक पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितलेय ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटले, ह्या मनशान बांदोवंक आडायलें पूण ताच्यान संपोवंक नजो जालें. वो कोण पातशाय दुसऱ्या एका पातशायाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडटा, ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदी पयलें बसून चिंतिना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाट करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. देवाचे उतर ये. बसात. ह्या वाचपान मोगाळ बाबडून आमी पळयता जायतो लोक जेजू फाटल्यान चलतालो, कित्याक तांणी जेजूची आश्चर्या विस्मितां पळयल्ली आनी हो लोक सारको जेजूक भुल्लो आनी जेजू फाटल्यान ते जेरुसल्याक वेताले, कित्याक ते सजमताले की जेजू जेरुसल्याक वचून रायपणाचो मुकूट जोडून घेतलो म्हूण. पूण ते नकळो आसलेले की जेजू जेरुसल्याक वेतलो आनी कांट्यांचो मुकूट तो आपणायतलो, कश्ट आनी मरण तो आपणावचो आसा म्हूण. आनी देखूनच जेजू वळोन ह्या लोकांक आयची ही शिकवण दिता आनी म्हणटा की आपणाचे पाटलावदार आनी शीस जावंक कितें गरजेचें.
एक नीज क्रिस्तांव जावंक जाय जाल्यार एका मनशाचे जिवितान कितें गरजेचें म्हूण जेजू आयज ह्या लोकाक आनी आमकां शिकोवन दिता. क्रिस्तांव म्हळ्यार मोगाळ बाबडनो क्रिस्ताची पाटलावदारां. आनी एक फकाण न्हू मोगाळ बाबडनो. जायतेच पटी लोक आमच्या क्रिस्तांव लोकांची क्रिस्ती लोक आमच्या क्रिस्तांव लोकांची खोड काडटा आनी म्हणटा ती बेश्टी नांवाची क्रिस्तांवां. आनी देखून क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हटल्यार एक फकाण न्हू. आनी देखून आयच्या दिसा जेजू आमकां शिकयता की ताचे नीज पाटलावदार आमी जातले जाल्यार, नीज क्रिस्तांवां आमी जातले जाल्यार आमच्या जिवितान कितें गरजेचें. तर मोगाळ बाबडनो आयच्या दिसा ही सजमणी आमी चीत दिवन आमी घेवया. कित्याक ही आमकां जण एकल्याक गरजेची, नाजाल्यार आमी आमकांच आनी आमच्या धर्माक आमी लजेक घालता. अदीक करून ह्या आमच्या भारत देशान जंय आमच्या क्रिस्तांव लोकांची संख्या बोस थोडी जावन आसा. एक दीस खंय एका घरकान्नेन तिच्या दाराचेर कोण तरी मारता आसतना आयकलें. खंय तिणें दार उगडलें तेन्ना तिणें पळयलें की ते एक जाणटे मनीस तिच्या दारा भायर उबे आसात आनी भितर येवंक सोदतात. तिणें खंय तांचो सन्मान केलो आनी तांकां आपणाच्या घरा भितर येवंक येवकार दिलो. तेन्ना त्या तीग जाणट्या मनशांनी म्हटलें खंय आमकां तिगांकूय तुज्यान घरा भितर घेवंक जावचें ना, कोण एकल्याक तुवें तुज्या घरा भितर घेवचें पडटलें. आनी आपणाचीच ओळख दिवन त्या तिगा जाणट्यांनी तिका म्हटलें खंय हांव पयलो जावन आसा ग्रेस्काय आनी हो दुसरो जावन आसा सुफळाय, इंग्लिशान म्हणटात सक्सेस, आनी हो तिसरो आनी निमाणो जावन आसा मोग. तर आयज तुज्या घराब्यान तूं कितें आशेताय? आयज तूं तुज्या घराब्यान कोणाक तूं भितर घेवंक सोदताय? ग्रेस्काय तुका जाय, सुफळाय जाय, हो तुका मोग जाय? हें तुवें थरोंक जाय आनी आमच्या मदल्या एकल्याक तुवें तुज्या घरा भितर घेवंक जाय. तेन्ना फाटल्यान हांव तुज्या घरकारान म्हटलें काय आमकां ग्रेस्काय जाय. ग्रेस्काय मेवली जाल्यार आमकां कांय उणें आसचें ना. पूण त्या घरकान्नीन म्हटलें की ना ना ना, आमच्या जिवितान सुफळाय चड गरजेची. तर ह्या दुसऱ्या मनशाक आमी आमच्या घरा भितर घेवया कित्याक तो जावन आसा सुफळाय. पूण तांच्या धुवेन एकलीच धूव तांकां तांच्या धुवेन फाटल्यानसून म्हटलें काय ना ना, आमकां ग्रेस्काय नाका, आमकां सुफळाय नाका, आमच्या घराब्यान आनी फॅमिलीन मोग गरजेचो. तर तांणी तिगांयनी थारायलें की आमकां आमच्या फॅमिलीन आमच्या घराब्यान मोग जाय. आनी त्या तिसऱ्या जाणट्या मनशाक जो मोग जावन आसलो ताका आपणाच्या घराब्यान येवंक तांणी येवकार दिलो. आनी तो भितर येता आसतना हो घरकार आनी तांचे धूव ती तटाकली. कित्याक तो मोग तांच्या घरांत भितर सरता आसतना ताच्या फाटल्यान कोण येताले? तो ती ग्रेस्काय आयली आनी ती सुफळाय आयली. म्हणटच मोगाळ बाबनो, जेन्ना एका मनशाच्या जिवितान मोग आसता तेन्ना ताचें जिवीत जिन्सां भासाच्या ग्रेस्कायेन भरता, ताच्या जिवितान सुफळाय येता. पूण मोगाळ बाबडनो, आज ह्या आधुनीक काळार आमी सजमोंक जाय मोग म्हळ्यार कितें. सान लुकाच्या वांजेलांत 12व्या आवेस्वरांत वळ 52, 53 हांगासर जेजून आदी फुडेंच आमकां शिटकायलां आनी म्हटलां की तुमच्या घराब्यांनी फूट पडटली. 5 जाणां आसा जाल्यार 3 जाण दोगांचेर आड आनी दोगां तेगांचेर आड जातलीं. पूत आसा तो बापायचेर आड, बापाय पुताचेर आड, धूव मांयचेर आड, मांय धुवेचेर आड. आनी माणें ती आमकां आयकोंक नाका, ती आमी जाणा. सून आसा ती सासूचेर आड काय आनी सासू आसा ती सुनेचेर आड काय. जेजू जातलो खंय
एका घराब्यान वेगळाचाराचें कारण, ताचें उतर, ताची शिकोवण वेगळाचाराची कारण जातलें. तांचे भितर मतभेद जातलो. आनी देखूनच मगाळ बाबणून हें आमकां बरें लागना, हें आमकां नाका. देखून आमी कितें करता, आमी सदांच आमच्या भावाक वा भयणीक, बायलेक, घोवाक, भुरग्यांक, आवयक, बापायक आमी वय म्हणटा आनी जेजूक ना म्हणटा. कित्याक नाका आमकां ती झगडीं केस्तांवां. देखून सदांच आमी तांकां म्हणजे खुशी करूंक आमी तांकां वय म्हणटा, जेजूक ना म्हणटा, जेजूक नाकारता. आनी देखूनच जेजू आयच्या ह्या वाचपान म्हणटा, तुजो बापूय, तुजी आवय, तुजी बायल, तुजी भुरगीं. दादल्यांक सांगता मिस्ता, घोवाचें नांव घेवंक ना ताणें. तुजी बायल, तुजी भुरगीं, तुजो भाव, तुजी भयण हांचो तूं द्वेश करिना जाल्यार. पूण ह्या उतराचो आमी खरो अर्थ समजूंक जाय. जेजून आवय बापायचो, भावा भयणांचो, बायलेचो, भुरग्यांचो आनी घोवाचो द्वेश करूंक आमकां सांगूंक ना. पूण ह्या जेजूच्या उतराचो अर्थ जावन आसा की जरी तरी तूं तुज्या आवयचो, बापायचो, बायलेचो, घोवाचो, भुरग्यांचो, भाव भयणीचो म्हजेवन चड तूं मोग करताय आनी म्हजो उणो मोग करताय जाल्यार तूं म्हजो शिस जावंक पुरतो न्हय, तूं म्हजो पाटलावदार जावंक पुरतो न्हय. आनी देखूनच मगाळ बाबडो जायत्या वर्सां फाटीं एका चेडवान वचून एका पाद्रीक सांगलें की ह्या म्हज्या घरांत म्हाका क्रिस्ती धर्म पाळोवंक जायना, जेजूक वय म्हणूंक जायना, खुबच म्हाका त्रास जातात, म्हजें जिवीत म्हज्या फॅमिलींतली लोकां कठीण आनी अवघड करतात. म्हज्यान जेजूचो ह्या घरांत रावून म्हज्यान जेजूचो पाटलाव करूंक नजो. आनी त्या फादरीन त्या चेडवाक सांगलें, तुजें घर सोड आनी वचून हॉस्टेलांत राव. तेन्नाच तुज्यान जेजूचो पाटलाव करूंक जातलो, जेजूक तुज्यान वय म्हणूंक जातलें. हे मगाळ बाबडो घडयेक जेजू आमकां कर म्हण हो खंयचोच पाद्री आमकां कर म्हण सांगचो ना. कित्याक तितले व्हड त्रास घडयेक आमच्या फॅमिलीन आनी घराब्यांत ना. पूण आमच्या घराब्यांनी आनी फॅमिलीन मतभेद जरूर आसा. कित्याक आमी एका मनाची न्हू. आनी देखून आयच्या दिसा मगाळ बाबडून आमी थारावंक जाय की हांव पयले सुवातेर सदांच जेजूक वय म्हणटलो. म्हजो पयलो मोग जेजूक. उपरांत जेजूच्या मोगान आनी जेजू म्हाका शिकयता त्या प्रमाणें हांव म्हज्या आवयचो, बापायचो, भावा भयणांचो, बायलेचो, घोवाचो आनी भुरग्यांचो मोग करतलो. हो जावन आसा तो खरो मोग जाचे वरवीं आमच्या जिवितान घडयेक थोड्या वेळाक वाद विवाद जावं येतात, भासाभास जातेली, घडयेक केस्तांवां झगडीं जातेलीं. पूण शेकी मगाळ बाबडो असलो मोग जरी तरी आमच्या घराब्यांनी आनी फॅमिलीन आमी जियेता जाल्यार शेकी सुफळाय येतली आनी जिन्सां भासांची ग्रेस्काय येतली. हालेलुया, हालेलुया. देखून आयच्यान मगाळ बाबडो आमी आमच्या घराब्यान आनी फॅमिलीन जावं आमच्या भावाक वो भयणीक, बायलेक, घोवाक वो भुरग्यांक, आवयक वो बापायक जाय तशें न्हय, पूण आमी सदांच जेजूक जाय तशें आमी करतले. जेजूक जाय तशें आमी करतले. दुसरे सुवातेर मगाळ बाबडो जेजू म्हणटा, आपणाच्या जिवाचो लेगून जो मनीस द्वेश करिना ताच्यान म्हजो शीस जावन असो. जायतेच फावटी मगाळ बाबडून आमकां कितें बरें दिसता तें आमी करता, पूण घडयेक तातूंत देवाची खुशी ना. आनी देखूनच जेजून गेत्सेमनीच्या मळ्यान म्हटलें, शेकी बापा म्हाका जाय तशें न्हय पूण तुका जाय तशें जावं दी.
देखूनच सायबीन मायेन पासून लेगून म्हटलें ही आसा हांव देवाची साखोन जावं म्हज्या जिवितांत तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका कितें बरें दिसता आनी सजमता त्या प्रमाणे न्हू, तुज्या उतरा प्रमाणे तुका जाय तशें म्हज्या जिवितांत जावं दी. आनी नीस क्रिस्तांवांच्या जिवितांत आनी शिसांच्या जिवितांत एक गरजेचें. जेजू म्हणटा जेन्ना पर्यंत तूं आपणाकूच पाठ करिनाय तुज्यान म्हजो शीस जावंक नजो. संपूर्णायन मोगाळ बाबतींत आमी जेजू खालती जावंक जाय. तूं सांगताय त्या प्रमाणे हांव चलतलो आनी जियेतलो. हालेलुया, हालेलुया. घडयेक तुमी म्हाका आयकता ती म्हणटल्यात पुरो ब्रदर बेनी आनीक आमकां सांगिनाका. तिसरें जेजू म्हणटा जेन्ना पर्यंत तुज्या जिवितांत आसा तो खुरीस तूं उखलोन म्हज्या फाटल्यान तूं येनाय, तो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान तूं येनाय, तुज्यान म्हजो शीस जावन वचो. आमी रक्ता मासाची देखून वगाळ बाबडो आमच्या जिवितांत जिन्सां बासांच्यो अस्कतकायो आनी उणेपणां आसात. इंग्लिशान म्हणटात ब्रोकननेस. जे जेजूक सोसूंक मेवले मोगाळ बाबडो घडयेक ताच्याय जिवितांत आनी फामिलींत आडावट आसलेली, दुस्पट आसलेली, दोन मनां आसलीं, मतभेद आसलो. आनी आमी पळयता तें पयत पुस्तकांत. जेजूकी लेखोंक ना आनी जेजूकी जायते आयकोंक मेवताले, ताका खेणटाले, ताका म्हणटाले की हाजी मोत उडल्या, हो पिसवला. जेजूक लोकांनी किकोंत केले, ताका केणलो, ताका भायर आयलो, तो एकसुरो जालो. जरी तरी एक नीस क्रिस्तांव आनी जेजूचो पाटलावदार ताच्या उतरा प्रमाणे चलता वो जियेता जाल्यार ताका हेंच आपणाच्या जिवितांत सोसूंक मेवतलें. जे जेजून सोंसलें, जेजूच्या जिवितांत घडलें तें तुका आनी म्हाकाय सोसूंक मेवतलें. आमी तयार आसा. जेजू म्हणटा जेन्ना पर्यंत ही तुजी तयारी ना तेन्ना पर्यंत तुज्यान म्हजो शीस जावन वचो. हे सगळें सोसून, हे सगळें स्विकारून ह्या संवसारान आसतना मोगाळ बाबडो न्हू सगळ्यांत सारकें जावचें ना. आमचें अस्कत, सैंब आनी आमच्या जिवितांत आसा तें उणेपण, फामिलींत आसा तें उणेपण सगळें तुटलेलें, मोडलेलें, पिंजलेलें आनी फुटलेलें हें सगळें सारकें जावचें ना ह्या संवसारांत. हो घडयेक जायतीं वर्सां लागतलीं. त्या म्हणसर मोगाळ बाबडो न्हू हो खुरीस आमी घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. हे जे आमच्या जिवितांत फामिलीन लोक घडयेक खोडी काडटा आनी म्हणटा तुमच्याच घरांत कितें सारकें ना, आमकां कितें म्हण तुमी सांगतात. तुमच्या घरांत कितलें उणेपण आसा, अस्कतकाय आसा. पूण जरी तरी आमी जेजूची नीज आनी खरी पाटलावदारां आनी क्रिस्तांवां जावन आसा जाल्यार मोगाळ बाबडो न्हू हें उणेपण आमच्यान नाकारूंक जायना. कित्याक तें आमच्या अस्कत सैंबाक लागून आनी जण एका मनशाच्या जिवितांत तें आसा. एकल्याक पासून तें चुकना आनी मरप पर्यंत आसतलें. देखून मोगाळ बाबडो आमी कितें उणेपण भोगचें न्हू. पूण जेजून म्हटलां तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये म्हटल्यार तें तुवें आपणावंक जाय. हें देवान म्हज्या जिवितांत उणेपण दिलां तें देव जाणा. पूण हो गूट म्हज्या जिवितांत हांव तो सांबाळटलों. विस्वासान आनी भावार्थान हांव जेजू म्हऱ्यान रावतलों. एक दीस ह्या गुटाचो अर्थ जेजू म्हाका दितलो. एक दीस हें उणेपण, ही अस्कतकाय म्हज्या जिवितांत देवान कित्याक दिल्या म्हूण जेजू म्हाका उगडापें करतलो आनी हांव संतोशान भरगडटलों. हें सगळें जेजू सुफळाक घालतलो, फळादीक करतलो.
आनी देखून ह्या विस्वासान आज सद्याक म्हज्या जिवितान कितें उणेपण आसा, अस्कतकाय आसा, फामिलींत आसा, तुटलेले मोडलेले, हे सगळ्यांक घेवन स्विकारून आपणावन हांव जेजूच्या पावलांनी चलता, बावडतान आनी विस्वासान. हालेलुया, हालेलुया. चवथे सुवातेर जेजू म्हणटा की तुमचे लागीं आसा तितल्याय की तुमी पाठ करिना जाल्यार तुमच्यान म्हजें शीस जावन वचो. तुमच्या जिवा पासत कितें खावचें, कितें पियोवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगरचें हाचे हुस्के काडूं नाकात म्हूण जेजून आमकां सांगलां. पूण आयज पळयात मगाळ बाबडनो, दीस रात हाचे विशीं आमी हुस्केता. जिवाची दास्ती, संवसाराच्यो दास्ती, ग्रेसकायेची भूल हातूं आमी दीस आनी रात आसा. आनी जेजू म्हणटा कितें, हाका तुमी पाठ करूंक जाय आनी म्हाका फुडो करात, म्हाका फुडो करात. आनी तेन्नाच जें हांव तुमकां दितां ती ग्रेसकाय, तें बरेंपण, हेचे तुमी बरे कारबारी जातल्यात. हें बरेंपण हांव तुमकां दितां ती ग्रेसकाय, धन दौलत, ती बेसांवां, ती आशिर्वादां तुमी उजार करतल्यात, न्हयच तुमच्या फॅमिली पासत, तुमच्या घराब्या पासत, पूण तुमी उजार करतल्यात गरीब धाकट्यां पासत, देवाच्या राज्या पासत, तुमचें मिसांव पुरें करूंक. आनी देखूनच जेजू म्हणटा तुमी म्हाका फुडो करात. हें हांवें तुमकां दिलां, तें कित्या पासत दिलां आनी तें तुमी खंय उजार करूंक जाय. ह्या सर्व बरेपणाची, हुशारकाय, तालेंताची तुमी बरे कारबारी कशे जावंक जाय तें हांव तुमकां दाखयतलो, तुमकां शिकयतलो. हालेलुया, हालेलुया. तर ह्यो 4 वस्तू गरजेच्यो जेजूचे खरे शीस, पाटलावदार आनी नीज क्रिस्तांव आमी जावंक जाय जाल्यार. पूण उपरांत मगाळ बाबडनो, आयच्या ह्या वाचपान जेजू आमकां 2 ओपारी सांगता त्यो चड गरजेच्यो. हे जी जेजून शिकोवण दिल्या, ती शिकोवण जरी तरी आमी आमच्या वागणुकेंत आनी चालत्या जिवितांत, वेव्हारांत आमी घालतले जाल्यार ह्यो 2 ओपारी गरजेच्यो. पयली ओपार जेजू म्हणटा, तुमी एक गोपूर बांदूंक सोदतात जाल्यार आदी फुडें तुमी पयली बसून तो तुमच्यान संपूंक जातलो ना म्हूण तुमी अदमास करूंक जाय म्हणटा. तें तुमच्यान शार्तीक पावोंक जातलें वो ना, ते शेवटा पर्यंत तुमच्यान थीर रावंक जातलें वो ना, सो तुमी अदमास करूंक जाय. घडयेक आमी गोपोर बांदूंक सोदिना, इमारत बांदूंक, बिल्डींग बांदूंक आमी सोदिना, पूण हे जायते आमी सोदता. कितें तूं सोदताय? पाद्री जावंक सोदताय, माद जावंक सोदता, काजार जावंक सोदता, मायपायपणाचो बेस तूं आशेता, हो अवकारपणाचें जिवीत तूं आशेताय, तशेंच आत्मीक वावर तूं करूंक सोदताय, संवसारी वावर आनी धंदो. कोण म्हणटा की हांव डॉक्टर जातलो, पूण कोण एकलो डॉक्टर जाता, वो कोण एकलो म्हणटा की हांव एका व्हडल्या कंपनीचो मालक जातलो, CEO जातलो, प्रेजिडेंट जातलो त्या कंपनीचो. पूण तूं जरी तरी त्या कंपनीचो मालक, येद्या व्हडल्या कंपनीचो तो मालक जालो जाल्यार सगळो वेळ हो तितलो वेळ तुवें तुज्या कंपनीक दिवंक जाय, त्या डॉक्टरान आपल्या पेशंटांक दिवंक जाय. बायलेक कितलो वेळ दितलो मागीर? बायलेक आनी भुरग्यांक ते डॉक्टरांक वचून विचारात तुमी. जायते फावटी डॉक्टरांच्यो ह्यो बायलो आसतात, त्यो कंप्लेंट करतात, म्हणटा की म्हज्या घोवाक म्हाका दिवंक वेळ ना. खंयच्याय वेळार उठ्ठा, फोन आयलो जाल्यार उठोवन पेशंटाच्या घरा धांवता, रातीच्या मदेकांत उठोवन, म्हजो घोव डॉक्टर. घडयेक डॉक्टरांच्यो बायलो आसात,
कोतिणी आसात ते दुसऱ्यांक तरणाट्यांक सांगतात आसतले तुमी डॉक्टरा लागीं काजार जायनाकात आं. हे व्हडल्या म्हणजे कंपनीच्या प्रेजिडेंटा लागीं तुमी काजाय जायनाकात. जो चेडो ताची सर्वीस अयी की सकाळीं 10 ते 5 पर्यंत उपरांत तो घरा येता ताचे लागीं काजार जायात तुमी. पूण हे मोगाळ बाबडो न्हू तो बेस आपणावच्या आदीं तुवें चिंतोंक जाय. हें जेजू म्हणटा तो वावर तूं वावर करतलोय, हांव कितें वावर करतलोय, इंजिनियर जातलोय, मॅकॅनीक जातलोय, वडा पाव विकतलोय, हें तूं आदीं फुडें चिंत. कित्याक दर एका बेसांत तशेंच आत्मीक आपोवण्यांत आनी वावर धंद्यांत एका मनशान जायते सॅक्रिफायस करूंचे आसतात. तातूंत एका मनशान तो मोग घालूंक जाय, तो मोग दिवंक जाय, ती सेवा आनी साखरेचें मोन आसूंक जाय. तेन्नाच त्या मनशान तितले सॅक्रिफायस केल्या उपरांत आनी तातूंत थीर रावल्या उपरांत शेवटा पर्यंत ताच्यान कितें तो बेस म्हणजे एके भाशेन शार्तीक पावं येता. तो वावर धंदो ते आत्मीक आपोवणें, आत्मीक वावर ताच्यान शार्तीक पावं येता. आनी देखून जेजू पयले सुवातेर म्हणटा आदीं फुडेंच तूं बसून चिंत तुका खंयचो बेस जाय. पाद्री जावंक सोदताय, माद जावंक सोदताय, काजार जावंक सोदताय. आमची तरणाटी भुरगीं येवन सदांच दिसता ब्रदर काजार जावंक. हांव म्हणटा जा काजार मागणें कर पयलें. उपरांत म्हणटा येता फोन येता की सैरी गेल्या. एकल्या चेड्यान एका पाद्रीक फोन केलो आनी त्या फादरीक सांगता ही फादर सैरी गेल्या, चेडू म्हाका पसंत जाला. फादरीन विचारलें चेडू कोण? तर त्या चेड्यान सांगलें हे अमकें चेडू हांचें धूव जावन आसा. त्या फादरीन म्हटलें ताका अरे त्या चेडवाक तेच्या पायन मायन ताका म्हणजे बऱ्या रितीन आनी सगल्यो सोयी सवलत्यो दिवन ताका ल्हानाचें व्हड केलां. तुज्यान ताका तितलें दिवंक जातलें. आनी तो चेडो त्या फादरीक म्हणटा ना फादर तें बरें जोडटा, तें बरें जोडटा, ताची जोड आनी म्हाजी जोड. फादरीन म्हटलें ताका अरे हांव तुका विचारूंक सोदता तुज्यान ताका पोसोवंक जातलें. आनी हो चेडो कितें म्हणटा काजार जावचे आदींच सैरीक त्या भायर की ताचे तें बरें जोडटा. म्हणजे ताचे जोडीचेर जेजू म्हणटा हें सगळें तूं आदीं फुडें बसून चिंत. तुज्यान तुजे वरवीं हें घडटलें वो ना. आनी त्या भायर त्यो 4 वस्तू ज्यो जेजून आमकां सांगल्यात. तुजो कुरी सुकलोन म्हजो फाटल्यान हें सगळें आसतलें. मसालो तुज्या काजारी बेसान जावं कोण पाद्री माद्री धर्मीक खुरीस आसतलो, फामील आसतली, आडावट आसतली, मतभेद आसतलो, ग्रेस्कायेची भूल आसतली. जेजून तर मगाळ बाबडो सगळें त्याग केल्ले. कित्याक आयच्या वाचपान जेजू म्हणटा तुमचे लागीं आसा तितल्याय की तुमी पाठ करिना जाल्यार तुमच्यान म्हजे शीस जावन वचो. आनी जेजू म्हणटा ताच्या एकल्या शिसाक म्हणटा कोल्यांक दोली आसात, वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक कितें तकली तेंगोंक उशें ना. तुमच्या घरांत कितलीं उशीं आसात? देखून काजार जाल्या उपरांत हो जेजू आनी जेजूचें जिवीत धर्मीक ताचें आपोवणें जावन आसलेलें एका पाद्री भाशेन, एका माद्री भाशेन. पूण तूं काजार जावंक सोदता एर कितें वेगळो बेस तूं आशयता आनी तातूंत तूं जेजूचो पाटलावदार जावंक सोदताय जाल्यार जेजूचे शिकोवणे प्रमाणें. आनी बायल म्हणटा अरे आमी वॉशींग मशीन हाडया रे.
गोवाच्यान बायलेक म्हणूंक जायना त्याग कर म्हूण. वॉशिंग मशीन त्याग कर. मिक्सर हाड्या, मिक्सर त्याग कर. अरे आमकां आमची कापडां दवरूंक ते कितें गळ्यांत पावना, कबड आसा ते गोडरेजाचे. घोव म्हणटा दुसरें कबड त्याग कर. शेकी बायल म्हणटली कितें, हांव तुकाच त्याग करता. काजार कित्याक जालोय त्याग कर म्हणटा. देखून जेजू ह्या दुसऱ्या वपारीन म्हणटा, आनी ती चड गरजेची, जेन्ना कोण एकलो पातशाय तुजेर झूज मांडूंक येता तेन्ना तुवें ताका फुडो करूंक जाता वो ना, जायना जाल्यार कितें तरी म्हणजे उपाय सोदून काडूंक तुवें प्रयत्न करूंक जाय. बसून चिंतोंक जाय, हांव कितें करतलों. आतां घडयेक आमच्या जिवितान कोण आमचेर झूज मांडोवंक येनात, घडयेक येतीत, शेजारी झगडटात जाल्यार सद्दां तुजे लागीं. पूण आमी फुडो करूंक आसा मोगाळ बाबडोनो, कितें आसो. जावं एक पाद्री ओ माद्री ओ लौकीक काजारी, आमी फुडो करूंक जाय पयले सुवातेर रोटी कपडा मकान. हें आमी म्हणजे ही सोय आमी करतले. कितले दुडू म्हयन्याक कितले दुडू जाय. रोटी कपडा आनी मकान. रेंटाचेर दादर रावतले जाल्यार कमीत कमी 15,000 ते 20,000 ते एक 1 रूम किचन. जेजू म्हणटा बसून चिंत. तुका वेळ आसा तेन्ना बसून चिंत. त्या पयल्या वपारीन मोगाळ बाबडोनो, सुमी जेजू म्हणटा तूं आदी फुडें बसून तूं अदमास कर की तुज्यान हो पाद्रीपणाचो बेस पाळोवंक जातलो, हो तुज्यान हे काजारी जिविताचे बेस पाळोवंक जातलो वो ना. तूं पयलोच बसून अदमास कर. जायना जाल्यार हांवकारी जिवीत तूं जिये, आंकवारी जिविता. पूण हो ह्या दुसऱ्या वपारीन जेजू म्हणटा की तो पातशाय तुजेर झूज मांडोवंक येता, ताका तुवें फुडो करूंकूच आसा, दुसरी वाट ना. तुवें कितें तरी उपाय सोदून काडूंक जाय. आनी देखून आमच्या जिवितान ह्यो गरजेच्यो वस्तू आसा ताका आमी फुडो करूंक आसा. रोटी कपडा मक्कान. केन्नाय शिकपण येता, केन्नाय शिकपण येता. जशें त्या फादरीन त्या चेडवाक म्हटलें तुजें घर सोड आनी हॉस्टेलान वचून राव. त्या चेडवा लागीं घडोवंक जाय त्या हॉस्टेलान वचून रावंक. पूण ताणें कितें तरी उपाय सोदून काडूंक जाय. जेजूचे ते नीस पाटलावदार जातले जाल्यार ताणें कितें तरी उपाय सोदून काडूंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. आनी तेच परी मोगाळ बाबडोनो, आमी पळयता सायबीन मायाच्या जिवितान लेगून, सायबीन मायाच्या जिवितान लेगून ती पयलीं रावताली नाझरेच्या गांवांत. उपरांत ती आपल्या पुता बारी कफरनाहूमाच्या गांवांत रावूंक गेली. आनी शेकी कोणाच्या घरा रावूंक गेली, जुवांवाच्या घरांत रावूंक गेली. खुर्सार तावन जेजू आपणाच्या मांयक आनी मोगाच्या शिसाक सांगता की म्हज्या मांयक तूं तुज्या घरांत घे. असल्या वस्तूंक मोगाळ बाबडोनो जेजूच्यान म्हणूंक, जेजू देव जावन आसलेलो सोडवणदार. जेजूच्यान म्हणूंक जायना जालें की हांव तुका सोय करता म्हूण. ना, कितें तरी उपाय जेजून सोदून काडूंक जाय आसलो आनी जेजूच्या मनांत आसलो. आनी त्या खुर्सार तावन तो सांगता आपणाच्या मांयक तुज्या घरांत दवर. आनी देखून मोगाळ बाबडोनो जेजू म्हणटा असल्यो सालत्यो वस्तू तुमच्या जिवितान जे तुमच्या फुड्यान येतल्यो तुमच्यो गरजो, ताका तुमी फुडो करूंक तुमचे भितर कितें शाणेपण आसूंक जाय. आनी त्या शाणेपणान तुमी कितें तरी उपाय सोदून काडूंक जाय. तेन्नाच तुमी म्हजे शिश्य जावंक शकतल्यात. हालेलुया. हर गा तुका सोमया, हर गा तुका सोमया, हर गा तुका सोमया.
हर गा तुका पूण मगाळ बाबनो जायते सॅक्रिफीस करूंक आसात, जायतो मोग तातूंत घालूंक आसा त्या बेसान आनी सेवे साखरेचें मन गरजेचें. आसिसीचो सान फ्रांसीस म्हणटा की ह्या संवसारांतल्यान वेता आसतना जें कितें आमकां देवान दिलां तें सगळें आमी सोडून वेतल्या, पूण आमी कितें व्हरतल्या जें आमी हेरांक दिलां तें. आमी हेरां पासत आमी सॅक्रिफीस केल्यात, ते आमी मोग तांकां दिला, तांची आमी सेवा साखरी केल्या, हे आमी देवा मुखार व्हरतल्या म्हणटा. दर एक बेस आनी आपोवणें आमी जेजूचे शिकोवणे प्रमाणें पाळटा. आमचो वावर जावं आत्मीक संवसारी वावर, तशेंच आमचो धंदो आमी जेजूच्या शिकोवणे प्रमाणें आमी करता, तेन्नाच की आमी जेजूची नीज पाटलावदारां जावंक पावता. आनी अंतू दर एका परिस्थितींत जावं आमच्या जिवितांत कितें अवघड येता, अडचण येता, वो आमी आमच्या काजारी एकवटान फॅमिलीन कितें उणेंपण पळयता, आमच्या बेसांत आमी कितें उणेंपण पळयता, वो कितें अडचण येता, तेन्ना मोगाळ बाब न्हू जेजून आमकां ही वपार सांगल्या त्या प्रमाणें आमच्यान म्हणूंक जायना की आसूं दी, आमी ताका फुडो करूंक आसा. आनी फावो ते परी ताका फुडो करूंक आमी बसून चिंतून आमी एक उपाय सोदून काडूंक जाय. तेन्नाच की मोगाळ बाब न्हू आमी जेजूची नीज आनी खरी पाटलावदारां जावंक पावता. हालेलुया. एका मनशान खंय ही सगळी सोजमणी घेतल्या उपरांत खायल्यान पळयलें खंय एका उंच पर्वताच्या माथ्यार थंय खंय शांतपण आसा, थंय देवाचें आसनें आसा, थंय भाग्यवंतपण आसा, पण थंयसर वचपाची वाट ती खूब लांब आनी कठीण, भोंवून आनी थोड्या स्वांतांचेर चडती आसा. आनी तो खालसून वयर पळयता आनी म्हणटा ही कितली कठीण लांब वाट, ही अशीर वाट म्हज्यान हें नजो जातलें. आनी तेन्ना ताच्या फाटल्यानसून ताच्या खांद्यार कोण एकल्यान हात दवरलो खंय, आनी तो वळोन पळयता जाल्यार ताच्या फाटल्यान जेजू उबो आसलो. आनी जेजून ताका म्हटलें खंय भियेनाका, हांव तुज्या फाटल्यान आसां, हांव तुका व्हरतलो ती वाट. आनी देखून मोगाळ बाब न्हू आयच्या दिसा आमच्या जण एकल्याच्या पाठीशी जेजू उबो आसा, आनी जेजू आमकां बोळ दितलो ती वाट चलोवंक, आनी आमकां देव आपयता तें नीज क्रिस्ती जिवीत जिवंक. तर मोगाळ बाब न्हू जेजू आमकां आपयता, आपूण चल्लो त्या वाटेन आमी तसो पाटलाव करूंक, ताच्या शिकोवणे प्रमाणें आमी तसो पाटलाव करूंक. दर एका बेसांत आमच्या आत्मीक आपोवण्यांत वावर करता आसतना, धंदो करता आसतना जेजू आमकां आपयता. तर आमी जेजूक आयच्या दिसा वय म्हणया. जरी तरी आमच्या जिवितांत जायत्यो आडखळी आसात, अडचणी आसात, उणेंपण आसा, तरी आसतना आयज आमी बाबार्थान आनी विस्वासान जेजूक वय म्हणया. कित्याक जेजून म्हटलां हांव तुमच्या सांगाता आसा, हांव तुमकां बोळ दिता, त्या बोळान तुमच्यान सगळें करूंक जातलें, हो संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. तर आमचे हात, आमची काळजां मनां उबारून आमी जेजूक वय म्हणया. बाबार्थान जेजूचेर विस्वास ठेवून आमी वय म्हणया. फुडलें सगळें जेजू आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटलो. सोम्या जेजू, आज तूं आमकां जण एकल्याक आपयताय, आयज तूं आमकां जण एकल्याक शिकयताय. तुज्या फाटल्यान आमी चलता आसतना, तुजो पाटलाव आमी करता आसतना, तुजें शीस जावन एक क्रिस्ती जिवीत, नीज क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता आसतना जायते कठीण परिस्थिती आमच्या जिवितांत येतल्यो, जायते थराव आमी घेवंक आसतले. आयज तुवें आमकां बारीकसाणेन जाणवाय दिल्या.
आमच्या मनात घडीक एक भिरांत आसा, दुबाव आसा, कित्याक ही वाट ओशीर जावन आसा, ही वाट लांब जावन आसा. आनी देखून सोम्या आमच्या काळजान मनान आनी जिवितांत आसा तें उणेपण ह्या वेळार आमी तुका समर्पण करता आनी आमी तुजी कृपा मागता, बरी सावध आनी भलायकी मागता, तुजे आशिर्वाद, तुजी बेसावां मागता. जण एकल्या पासत आयज ह्या मागण्यांत भाग घेतल्या पासत आनी खेरीतपण आमी मागता जॉन फ्रांसीस रसल आनी बेलमिरा पासत, डॉमिनिक डिसोजा पासत ताची किडनीची पिडा बरी जावच्या, पेरपेत मेनीन फेर्नांडीस पासत, जाकीन कार्वालो, स्टेला कार्वालो, बेबी महेशा, डॅनियल आनी नोएल फेर्नांडीस, लुइजा जोकिम मिलाग्रिना, सहारा आनी सिडनी, निकेल रॉड्रिक्स आनी मार्शल रॉड्रिक्स, रॉकी कोइलो, निकेल रॉड्रिक्स आनी मिलाग्रिना रॉड्रिक्स, सावियो आनी ब्रुनेला गास्पार, सायमन अँड्रू रॉड्रिक्स आनी ताची फामील, गॅब्रियल डिसोजा आनी ताची फामील, रोहन फेर्नांडीस आनी ताचे फामील, बॅप्टिस्ट मॅस्करेनस आनी ताची फामील, रॉड्रिगस फामील, जोसेफीन फेर्नांडीस आनी तिची फामील. ह्या सर भाव भयणांक आमी बरी सावध आनी भलायकी मागता, तुजो भरपूर आशिर्वाद, तुजें बेसांव तांच्या जिवितान आयच्या दिसा पासून देंवन येवच्याक आमी मागता आमी कार्मीन लोबो पासत तिची बरे भाशेन सुटका जावंक, ती आनी तिचे भुरगे बरे सावध भलायकेन आसूंच्याक. फ्रांसीस आनी रसल हांकां बरो आनी उजवाडीत फळादीक फुडार फावो जावच्याक. मार्कोस अँड्रू रॉड्रिक्स हाका बरी सावध भलायकी, सवस्काय आपणाच्या जिवितान आनी तशेंच फामिलींत फावो जावच्याक. टियाना रॉड्रिक्स बीएड कोर्साक जेन्ना ती अप्लाय करूंक सोदता तेन्ना ती CET एग्जामीन बरे भाशेन पास जावच्याक तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद आनी बेसांव ताका दी म्हण आमी मागता. ग्लोरिया आनी सायमनाक फावो तो सांगाती ओ सांगातीन फावो कर म्हण आमी विनंती करता. मार्ता डिसोजा ह्या आमच्या भयणीचेर आनी तिच्या फामिलीन तुजी काकूत, तुजे रास देंवन येवं दी म्हण आमी परतून विनंती करता. जाकीन कार्वालो आमच्या मागण्याच्या जमतीच्या सर मेंबरां पासत विनंती करता. स्टेला मंटेरो आपणाचेर आनी आपणाच्या घराब्याचेर फामिलीचेर बेसांव मागता. खेरीतपणी जेजूच्या भोव दुर्लभ काळजाचें बेसांव आनी काकूत मागता. आयडा आनी नवीन डिसोजा हांच्या सर्विसेचेर आनी फामिलीचेर तुजें बेसांव घाल म्हण आमी परतून विनंती करता. विएन गास्पार नोव्हेंबराच्या 14 तारखेर आपणाच्या जल्माच्या दिसा तुजी कृपा मागता, तुजें बेसांव मागता, तुजो उजवाड मागता. ट्रेसी आनी लिंकनाची काजाराची तयारी भोव बरे भाशेन जावच्याक आमी मागता. वेंडी डिसोजा बरे भाशेन सुटोवंक आमी तुजे लागीं विनंती करता. रोजी फेर्नांडीसाक आपणाच्या घराचे घर ताब्यांत मेळोवंक आनी जो कितें आडखळी आसात, अडचण्यो आसात त्यो पयस जावच्याक आमी मागता. रिबेल्लो फॅमिलीन जे दुडू वेजाक घातल्यात ते तांकां परतून मेळोवच्याक आमी मागता. शेन कोयलोक फावो ती सर्वीस मेळोवच्याक आमी मागता. रोज डिसोजाचेर तुजो आशिर्वाद घाल, ताच्या सर्विसेचेर, ताच्या शिकपाचेर, ताच्या फुडाराचेर तुजो आशिर्वाद, तुजें बेसांव घाल, सुफळाक घाल म्हण आमी मागता. रिबा हारा रा महारा इशिकी देरी रा महारा सिदी दे दे दा महारा इशिदा दा 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 दा. रिबा हारा रा महारा इशिकी देरी रा महारा सिदी दे दा 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 दा. रबा खिरी ला महारा सिदी दे दे दा 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 दा. रिबा खिरी रा महारा सिदी दे दा. आमची पिडा
आमच्या जिवितांत काळजांत आत्म्यांत आसा ती दूख, आमच्यो अडचण्यो, आमचे कश्ट सम्या आमी तुका समर्पण करता. आमी तुका दिता, तुजे स्वाधीन आमी करता. कित्याक सम्या सगळे तुजे आसके, आमचे आसके उस्के तुजेर घालून आमी तुजो पाटलाव करूंक शकतले म्हूण आमकां संपूर्ण विश्वास आसा. आयच्या दिसा ह्या वेळार सम्या आमी तुका भास दिता. रिद्वाहारा महाराज शिकिदिरा महाराज स्थिदिदिरा रबा किरिरा महाराज शिकिदिरा रिबा दिरिरा महाराज शिकिदिरा रिरिरा महाराज स्थिदिदिरा रबा किरिरा महाराज शिकिदिरा रबा किरिरा महाराज स्थिदिदिरा रिरिरा महाराज स्थिदिदिरा रिरिरा महाराज शिकिदिरा. सम्या ह्या वेळार सगळ्यांच आमी तुका समर्पण करता, तुज्या हातीन दिता. हांव दिता मोचे कश्ट, हांव दिता मोची लज, सम्याच्या कुशलकायेक हांव सगळेंच दिता. हांव दिता मोचे कश्ट, हांव दिता मोची लज, सम्याचे कुशलकायेक हांव सगळेंच दिता. सगळीं हात उबारून गावया. वै सम्या वै सम्या वै 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 सम्या वै सम्या वै 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 सम्या वै सम्या वै वै वै. आमेन. वै सम्या आमचे जिवीत तुका समर्पण केलेले जावं दी. हांव दिता मोची पिडा, हांव दिता मोची दूख, सम्याचे कुशलकायेक हांव सगळेंच दिता. हांव दिता मोची पिडा, हांव दिता मोची दूख, सम्याचे कुशलकायेक हांव सगळेंच दिता. सम्या वै सम्या वै 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 सम्या वै सम्या वै 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 सम्या वै सम्या वै वै वै. आमेन. जाणा आमी सम्या सगळेंच आमी तुज्या हातीन दिल्या शिवाय, तुका आमी समर्पण केल्या शिवाय आमच्यान तुजो पाटलाव केन्नाच करूंक जावचो ना. आमच्या जिवितान इनीस क्रिस्ती जिवीत केन्नाच घडोवन येवचें ना. जाय आमकां तुजो आदार, जाय आमकां सम्या तुजी पेकोवणी, तुजी सुटका, तुजो आशिर्वाद, तुजें बेसांव, तुजें बळ, तुजी शक्ती तूं आमकां दिता ती उमेद आनी उर्बा. आनी तुजेच वरवीं सोम्या हो बेस, हे आमचें क्रिस्ती आपोवणें तुवें आमकां दिला तो संवसारी वावर लेगून आनी धंदो तुज्या आदारान आनी बळान तूं घडोवन येतलो. देखून ह्या वेळार सगळेंच तुका समर्पण करून तुज्या हातीन दिवन आयज पासून आमचे वरवीं घडटा त्या प्रमाणे आमी तुजो पाटलाव करतले म्हूण ह्या वेळार आमी तुका भास दिता. रिदेरिरा महाराज शिकिदेरिरा महाराज रबा केरिला महाराज शिकिदेरिरा रिबा केरिला महाराज शिकिदेरिरा रिबा हरला महाराज शिकिदेरिरा महाराज सिदिदेरिरा
Riba Kirira Maharaj Shikidi Riba Kirira Maharaj Shikidi Maharaj Siddhi Riba Kirila Maharaj Siddhi Ridira Maharaj Shikidi Maharaj Shiki Maharaj Riba Dada Maharaj Siddhi Ririra Maharaj या वेळार सम्या आमकां मात पण दुबावना जाणी आपणाचें जिवीत तुज्या हातीन घातलां आपलें जिवीत तुका समर्पण करून तुजो पाटलाव करूंक सोदतात तांकां मात पण दुबावनासतना आमी जाणा तुवें तांकां तुज्या गोपान घेतलां तुज्या वेंगेन घेतलां तुज्या आसऱ्या खाल तुवें तांकां घेतल्यान आमकां जण एकल्याक तुवें घेतल्यान आनी ह्याच वेळार तूं आमकां सोडयताय तूं आमकां पेकयताय तूं आमकां धीर दिताय आमकां बळ दिताय तूं आमकां तुजी कृपा आशिर्वाद बेसांव दिताय म्हूण आमी तुका नमस्कार करता कित्याक तूं आनी वगत करिनाय जेन्ना आमी तुका उलो मारता तुजो आदार आमी सोदता तेन्ना रोखडोच सम्या तूं आमकां पावताय आनी ह्या वेळार आमचेशी उबो रावन तूं आमची दुकां पुसताय अडचणेंतले तूं आमकां निवारताय आमचें निराशीपण तूं पयस करताय आमची पिडा तूं बेकोयताय जिन्सा बासांच्या बानपासांतल्यान तूं आमकां मुक्त करताय देगोन आमी तुका नमस्कार करता दुकां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता दुकां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडयेर उलो दिल्यारी रोखडोच जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडयेर उलो दिल्यारी रोखडोच जेजू लागीं आसता कश्टान सांपडटाना नश्टांनी अडसताना कश्टान सांपडटाना नश्टांनी अडसताना निराश नाका गैरान ताका आपयत हुका उखलून धरता निराश नाका गैरान ताका आपयत तुका उखलून धरता पिडे शिडे वेळार जेजूक उलो दिल्यार पिडे शिडे वेळार जेजूक उलो दिल्यार कोणी तो जावं दी भेदभाव नासतना भलायकी ताची पाटी दिता कोणी तो जावं दी भेदभाव नासतना भलायकी ताची पाटी दिता विघ्ना अन्वारानी विश्वास दोंदळटाना विघ्ना अन्वारानी
विश्वास धंदळटाना धैर्यान भरता सांबाळ व्हरता पटलोन धरता मोगान आमकां धैर्यान भरता सांबाळ व्हरता पटलोन धरता मोगान आमकां सगळे आमी हात बरया जेजू पेकयता जेजू पेकयता म्हाका तुका गोपांत हाकल्या जेजू पेकयता जेजू सोडयता आमकां जेजू सोडयता जेजू सोडयता खेरीतपणे आमी मागता तरणाट्यां पासत ल्हान भुरग्यां पासत खेरीतपणे आमी मागता जियान फेर्नांडीसा पासत वियान गास्परा पासत जेजू सोडयता खेरीतपणे आमी मागता रोज डिसोजा पासत म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू सोडयता जेजू पेकयता रे राम महाराज की दे रे ना 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 रे बा दे रे राम महाराज की दे दे ना 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 रे बा दे के रे राम महाराज की दे दे ना 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 रे के दे रे राम महाराज की दे रे राम महाराज की दे रे ना 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 रे बे दे रे राम महाराज की दे 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 ना 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 रे बहारा ला महाराज की दे रे राम महाराज सी दे 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 ना 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 रे बा दे के रे राम महाराज की दे रे राम महाराज सी दे 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 ना 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 रे बहारा ला महाराज की दे 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 ना 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 रे दे रे राम महाराज की दे दे ना 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 रे 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 राम महाराज की दे दे ना 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 रे 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 ना 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 जायते पटी समया आमी आमचेच विशीं आमच्या फॅमिली विशीं आमी उणेपण भोगता आनी आमकां लज दिसता आनी आमी लिपयता कित्याक आमी आमच्याच फॅमिलींत आमचे सवे आमी उणेपण देखता अस्कतकाय आसा दुस्पट आसा आडावट आसा मतभेद आसा एक मन ना जिन्सा बासांचे खुरीस आमी आमच्या जिवितांत पळयता की आमी दुखवलेलीं आसा आमचेच भितर आमच्या काळजान मनात घाये पडलेले आसात बरें केलें आसता आनीकल्याचें अनउपकारीपण आयकोंक मेळटा बगोवंक मेळटा एक सुरपण आसा खरेंच समय आमी पळयता की आमचे जिवेत एके भाशेन गायिल्ले आसा मोडलेले आसा तुटलेले आसा आनी आमी कितें करूंक जाय आमकां सोजमाना जायते फावटी वाद विवाद जातात आमकां नाका तें घडटा आमच्या जिवितान आसात अडचण्यो जायत्यो गरजो भुरग्यांच्यो गरजो
व्हडांच्यो गरजो वखदांक दुडू जाय, भुरग्यांचो फुडार आसा, दर एक परिस्थिती जंय सोम्या तुजो उजवाड जाय, जंय काळोख आसा आनी तो काळोख तुवें पयस करूंक जाय, आयज आमी तुका ओपोवन दिता. तुज्या पवित्र भाग्यवंत दुळोप आनी काकूजदार काळजाक आमी कॉन्सक्रात करता. तुज्या काळजा भितर सम्या जेजू आमी ते दवरता. दर्याच्या उदकांत भितर वेळेची रेवे भितर राजांच्या तेव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें. दर्याच्या उदकांत भितर वेळेचे रेवे भितर राजांच्या तेव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज म्हजें. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज म्हजें. हय सोम्या जेजू जायतेपणी आमकां उणेपण भोगता आनी दिसता की तुजो पाटलाव करूंक आमकां फावो न्हय, आमी तितली भाग्यवंत न्हय, आमी तितली पवित्र न्हय. पूण आमच्या जिवितान आमच्या फॅमिलींत आसा उणेपण, मागणें ना, देवाच्या उतरासन नियाळना, हे आनी ते उणेपण, ही आनी ती अस्कतकाय आमी देखता आनी आमी आंग काडटा. पूण आयच्या दिसा सोम्या हे सर्व जे आमच्या जिवितान आमी पळयता, आमच्या जिवितान आसा तें सत, ते कुरीस आमी आपणायता आनी तुज्या काळजाक आमी ते भेटोवन दिता. आमच्या काळजान आसा ती सर्व चेतना, आमच्या काळजान आसा ते उणेपण आमी तुका समर्पिता. महाराज शिकी दे दे दा 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 रिवा दिखेरी रा महाराज सी दे 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 दा 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 रि दे रे रा महाराज सी दे 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 दा 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 रि दे रे रा महाराज सी दे दे दा 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 दा. मानपाचे आपणाक वरदान दाखयले सर्वेस पोरान, लिपयले म्हज्या होद्यान, हिन होलके काळीज म्हजें. मानपाचे आपणाक वरदान दाखयले सर्वेस पोरान, लिपयले म्हज्या होद्यान, हिन होलके काळीज म्हजें. देखून सोम्या आयच्या दिसा आमी जण एकली आमची काळजां, चिंतना, भोगणां, भावना, अद्रेक आवंडे आनी आमचे निश्चय आमी तुका दिता. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज म्हजें. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज म्हजें. जेजूच्या काळजा सवे
कांयच म्हजें. ह्या वेळार सोम्या आमी आमचें मन आनी आमचे बरे निश्चय आमी घेतल्या ते थाराव आमी फुडें पावल मारलां तें आमचें काळीज तुका दिलां आनी आमी जाणा सोम्या आयज पासून तूं आमकां चलयतलोय. आयज पासून सोम्या तूं आमच्या तकलेल्या आत्म्यांक विशव दितलोय. शांत नितळ उदका थंय व्हरोन सोम्या तूं आमकां रसरशीत करतलोय. तूं आमकां पोशण दितलोय, घटाय आनी बळ दितलोय आनी तुज्या कुरपेच्या आदारान सारक्या आनी नीट वाटांनी चलोवन तूं आमकां फावो करतलोय. तुजेर आमी विस्वास ठेवला. तूं आमचो बरो गवळी. तुज्या पावलांनी तुज्या शिकवणे प्रमाणे चलतना कांयच आमकां उणें आसचें ना म्हूण तुवें बासावणी दिल्या. तुज्या उजवाडान तूं आमकां सांबाळटलोय. आमी शेवटल्याव जाल्यार तूं आमकां उखलून तुज्या वेगेंत घेतलोय. आमचें उणेंपण तूं सगळें बरोवन हाडटलोय. आमचें गुणावकारीपण तुज्या रक्तान सोम्या तूं धांपतलोय आनी सदांच सोम्या नितीवंतपणान प्रमाणीकपणान जिवन एक पवित्रपणाचें नितळ आनी निर्मळ जिवीत जिवन तूं आमकां फावो करतलोय. देखून ह्या वेळार आमी तुका आर्गां दिता. तुका आमी वाखाणटा. तूं आमकां सांडचो नाय. तूं आमकां सोडोन वेचो नाय. तूं आमकां परो घालचो नाय. तूं आमचो इबाड जावंक दिवचो नाय. पूण तूं आमचे सगळे अत्रेक आनी आवडे शार्तीक पावयतलोय. तूं आमकां जैतिवंत करतलोय. शेवटा पर्यंत सोम्या तूं आमचेशी उबो रावतलोय. दांडो आनी कणको घेवन सोम्या तूं आमच्या फुडल्यान वेतलोय. आमी तुका आर्गां दिता सोम्या. तुवें आमकां जिवीत दिलां आनी हें जिवीत तूं सासनाक आमकां फावो करताय. सुबापणी तूं आमकां फावो करताय. देखून आमी तुका वाखाणटा. तुका आमी अर्घां दिता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 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 पांचवो सरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशव दिता. शांत नितळ उदका थंय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या जिवाक नव्यानय सोमी सदांच घटाय दिता. सारक्या आनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच
कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो कोणी कांयच म्हाका उणें ना सोम्या ह्या वेळार आमी आमचो हात तुका दिता कित्याक तूं वाट जाणाय आनी तूंच सोम्या आमकां कृपा दिताय कित्याक तुवें आमकां तारोणाचें देणें तयार करून दवरलां आनी हें देणें सोम्या तूं आमकां दिसात दिसपट्टी फावो करताय हें देणें सोम्या सासणाक आमकां फावो जातलें तुका आमी आमचो हात दिता तुजेर आमी विस्वास दवरूंक सोदता सदांच सोम्या तुजेर विस्वास दिवन जिवंक तूं आमकां शिकय तूं आमकां जाणवाय दी तूं आमकां बळ दी जायते पोटी सोम्या तुजी खुशी आमी सोदोंक ना तुजे कुशे भायर आमी हे आनी तें केलां आयज पासून सोम्या आमकां जण एकल्याक जाय तशें न्हय पण तुका जाय तशें जावं दी तुका आमी हात दिता आसतना तुका आमी अधिकार दिता पदवी दिता तुका जाय तशें आमच्या जिवितान घडोवन हाडूंक कित्याक तुका जाय आमच्या जिवितान सुख तुका जाय आमच्या जिवितान सोम्या फुडार आनी तूंच एकलो तो फुडार आनी तें सूख घडोवन हाडटलोय आनी खंय घडोवन हाडूंक जाय म्हूण तूं जाणा आसाय दी आमकां आदार सोम्या तुजेर आमी विस्वास दिवंक तुजे कुशे प्रमाणे आमी जिवंक आनी चलोंक तुजो ताळो आमी आयकोंक मोचेर दवर पुता मोच्या बेविस्वाशी जायनाका घे हात म्हजो चलोंक तुशी वाट हांव दाखयता विस्वास मोचेर दवर बेविस्वाशी जायनाका घे हात म्हजो चलोंक तुशी वाट हांव दाखयता रागोन नावासा पुता तुज्या येण्या विसर नाका तुका दिल्या त्या वर्त्या देण्या ताचे भायर तारो साणा जाशी खोशी मोची सदा पुता तूं वळखोंक पावशी विस्वास मोचेर दवर पुता मोच्या बेविस्वाशी जायनाका घे हात म्हजो चलोंक तुशी वाट हांव दाखयता विस्वास मोचेर दवर पुता मोच्या बेविस्वाशी जायनाका घे हात म्हजो चलोंक तुशी वाट हांव दाखयता सोम्या
आमी जायते फावटी आमी चुकल्या न्हय तुका जाय तशें पूण हेरांक जाय तशें आमी केलां गडेक आमच्या भावाक भयणीक जाय तशें घोवाक बायलेक जाय तशें आवय बाय बापायक जाय तशें भुरग्यांक जाय तशेंच आमी केलां आनी तुका आमी ना म्हटलां आमच्या इश्टा मित्रांक जाय तशें आमी केलां आनी तुका आमी नाकारलां जायते फावटी सोम्यान जेजू आमचें जिवीत सगळें संवसारी जाता कितें खावंक जाय पियोंक जाय न्हेसोंक पांगरोंक जाय अंतरूनच आमी बुडोवन आसता संवसाराच्यो आनी जिवाच्यो दास्ती ग्रेस्कायची भूल अंतू सोम्या आमी रेवडोन आसता काळोखान आमी जियेता तुका पाठ करून आमी जियेता आनी जियेल्या आयज पत्तोन सोम्या तुका आमच्या उजवाडाक आमी फुडो करता आमची सूख आमी वळखून घेता आनी तुका आमी आमचे हात उबारता आमचें काळीज मन उक्तें करता आमच्या जिवितान आमी तुका येवकार दिता सोम्या तुज्या उजवाडान बरोवंक आमी आशेता आयज पासून सोम्या सगळ्यावन पयलो मोग तुजो सगळ्या वस्तू परस चड मोग तुजो आनी सदांच तुका जाय तशें आमी आमचें जिवीत जियेतले आमी पाठ करता सोम्या सगळ्या संवसारीपणाक कुडीच्या उडोवण्याक ग्रेस्कायच्या लोकदवण्याक आनी तुका आमी ह्या वेळार फुडो करता तुजो पाटलाव करूं तूं आमकां व्हरताय त्या जिवितांत आमी भितर सरूं काळोखी वाटेन हांव गेल्लो निराशी जावन हांव तकल्लो तूं जालोय उजवाड म्हजो देव सांगाच आसना तुजो तूं जालोय उजवाड म्हजो देव सांगाच आसना तुजो पत्तून आमी सांगोया काळोखी वाटेन हांव गेल्लो काळोखी वाटेन हांव गेल्लो निराशी जावन हांव तकल्लो तूं जालोय उजवाड म्हजो देव सांगाच आसना तुजो तूं जालोय उजवाड म्हजो देव सांगाच आसना तुजो सोम्या जेजूक हात उबारून ये सोम्या जेजू ये धन्या जेजू तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो धनी कर म्हाका तुजे सरी तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो धनी कर म्हाका तुजे सरी कर म्हाका तुजे सरी आनी आमी सोम्या ह्या वेळार तुजे भाशेन जावच्याक तूं चल्लोय त्या वाटेन आमी चलोवच्याक तुज्या मोगाक आमची काळजां आमी उक्ती करता तुजो मोग जो अपरिमीत जावन आसा असर्यवन जावन आसा गुणवंत जावन आसा कुरपेन बरयल्लो जावन आसा ह्या तुज्या मोगाक
आमची काळजां मना, आमचे जिवीत, आमचे घराबे, आमची फामील उबारता. कित्याक तुज्याच मोगा वरवीं सम्या आमी तुजो पाटलाव करूंक शकता. जशे परी जायत्या सांतांच्या आनी भाग्यवंतांच्या जिवितांत तुवें घडलें. तुजो मोग तुवें तांचे सरी ओतयलोय आनी तुज्या मोगा वरवीं सम्या देवा आनी पेल्या मोगाचें जिवीत ते जिवंक पावले. नीस क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावले आनी तांणी तुजो पाटलाव केलो. तुजे शिस जावन ते जियेले, भाग्यवंतपणाचें जिवीत ते जियेले. हेरांक आनी आमकां ते देख आनी नमुनो जाले. आनी हें सम्या आयज तुज्या मोगा वरवीं तुजो मोग आमच्या आत्म्यान, काळजान, मनान, कुडीन, आमच्या घराब्यान आनी फामिलींत आनी सगळ्या आमच्या जिवितान वतोन हें तूं आमच्या जिवितान घडोवन हाडटाय. नीस क्रिस्तांव जिवीत तूं घडोवन हाडटाय. तुजो पाटलाव करूंक, तुजे शीस जावन आमी जियोंक तूं आमकां बळ, देणें, आशिर्वाद, तुजें बेसांव, सुटका आनी पेकोणी तूं फावो करता ह्या वेळार. म्हूण आमच्या हात उबारून आमी तुका अर्घां दिता, वाकाणटा, दिन वाजता आनी आमी तुजी स्तुती गायता. कश्टा संकश्टा वेळार दिताय तूं तुजो आदार. सम्या समोग तो कसो वर्णूंक तो भांगारा प्रास व्हरतो. कश्टा संकश्टा वेळार दिताय तूं तुजो आदार. सम्या समोग तो कसो वर्णूंक तो भांगारा प्रास व्हरतो. सम्या तो मोग तुजो मुझ्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रासून सागरा प्रास्कोन सम्या तो मोग तुजो. काळजादार आयज उगडला, तुका घेवंक राखून रावला. तुजे विणेते जाला ते रीते कर तुजे बिराडका. काळजादार आयज उगडला, तुका घेवन राखून रावला. तुजे विणेते जाला ते रीते कर तुजे बिराडका. सम्या तो मोग तुजो मुझ्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रासून सागरा प्रास्कोन सम्या तो मोग तुजो. आनी हो तुजो मोग सम्या पवित्र आत्म्या वरवीं ह्या वेळार आमच्या काळजांनी तूं ओतयता. देखून आमी तुका वाकाणटा, तुका दिन वाजता आनी तुका अर्घां दिता. रिदी रे राम महाराय सिदी रे राम महाराय शिकी दे रे रा 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 रा. रिदी रे राम महाराय सिकी दे रे राम महाराय शिदी रे रा 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 रा. रिदी रे राम महाराय खिरी राम महाराय शिकी दे रे रा 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 रा. रिदी रे राम महाराय शिकी दे रे राम महाराय सिदी दे रे रा 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 रा. Riba kerila maharai shikidere. Hallelujah, 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 hallelujah. Kerila maharai shikidere ra maharai sididere. Riba de kerila maharai siki bahara la mahara irira bahara. Laba kerila maharai shikidere ra maharai sididere da 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 da. Riba kerila maharai shikidere ra maharai sididere da da. तुझो मोग जरी भाशेंत सम्या आमच्या आत्म्यान, काळजान, मनान, कुडीन, जिवाच्या दर एका कणा भितर आमच्या फामिलीच्या मेंबरां सभे, आमच्या घराब्यान, आमच्या फुडारान दर एका अस्कतकायेन आनी उणेपणान वावता देखून आमी तुका वाखाणटा सम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. रबा केरी रामाहारा इश्शेकिदी दा 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 दा. रिबा दे केरी रामाहारा इश्शेकिदारके. रिबा दे केरी रामाहारा सिकिदेरे. केरी रामाहारा इश्शेकिदेरे रामाहारा दा 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 दा.
आमचे दोळे धांपून हात उक्ते दवरुया. संगीत वाजता आसतना पवित्र आत्म्यान भरलेली आमी जावया. आनी पवित्र आत्मो देवाचो मोग फुडले सगळे आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटलो. आयज आमी जेजूचो आशिर्वाद आमचे काळीज उक्तें करून आमी घेवया. जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान आत्म्यान रावोंक येता, बळ दिवंक येता, कृपा दिवंक येता. देवाचो म्हणयारी आमकां बेसांव दिता आसतना जेजूच्या नांवान ते ध्यान मन दिवन आमी स्विकारुया. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी भाग घेता आसतना परतून आमी मागण्यांत आमी भेटयलेले आर्गां दिनवासनी तुज्या फुड्यान हाडटा सोमया. जशे परी तुवें 5 सुंडे आनी 2 निस्ती सर्गाक दोळे लावन बापाक उबारून दिली आनी ताचेर तुजो आशिर्वाद देवलो, तेच परी सोमया ह्या सर्व आर्गां दिनवासनेचेर तुजो आशिर्वाद येवं दी म्हण आमी मागता. तेच परी आमी मागता तुजो आशिर्वाद बरी सावध आनी भलायकी परतून ह्या मिसाचेर, ह्या आमच्या सर भाव भयणांचेर हे मीस समारंभता आसतना तुजे हात तांचेर आसूं दी. तुजी पेकोवणी, तुजें बरेपण तांकां फावो जावं दी म्हूण आमी परतून मागता. पुलगोत्रीन आसलेल्या सर्व भाग्यवंताचे आत्मे आयज तुज्या फुड्यान आमी उबारता. तुवें सोमया जेजू क्रिस्ता तांचे सोडवणे खातीर तांकां सासणाचें जिवीत मेळोवंक फारीकपण दिलां. आयज तुज्या भोव पवित्र काळजांतल्यान व्हांवता तें रगत आनी जिवें उदक ह्या जण एका आत्म्या थंय व्हांवोन दी आनी तूं तांकां तुज्या वैभवान आनी महिमेंत उबारून व्हर. तुजे परजोळीत मुखामळ तूं तांकां पळोवंक फावो कर म्हूण आमी मागता. ह्या आमच्या भाव भयणां पासत, तांच्या फॅमिलीच्या मेंबरां पासत, जुआंव फिलीप फेर्नांडीस आनी क्रिस्तालीन कार्डोस, पिवरू एंड्रू रॉड्रिक्स आनी एंड्रू मॅन्युअल रॉड्रिक्स, लिली जॉन जिनेट सिक्वेरा, आसीस पास्कॉल फेर्नांडीस, कायतान एलेक्स कार्वाल्लो, सेबॅस्टियन कार्वाल्लो, मारिया कार्वाल्लो, मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ डिकॉस्टा, विन्सेंट आनी लुइजा फेर्नांडीस, जोसेफ डिसोजा, लीना क्रास्टा, एंड्रू डॉमिनिक परेरा, मिकेला परेरा, एस्पू परेरा, जूली परेरा, स्टेला परेरा, मारी अंजेल, कारिदाद आनी कॅमिलो फेर्नांडीस, एंटनी, अल्मा, गिबर्ट, मार्ता आनी नेल्सन, मोटेस, सेबॅस्टियन डिसोजा, वेलेंकिनी मॅस्करिनिस, फिलिप सांतान फेर्नांडीस, निकेल कार्डोस, क्रिस्तालीन आनी फ्रांसिस डिक्रूस, फादर सावियो गामा मिनेझिस, सेबॅस्टियन रॉड्रिक्स, एंड्रू आनी रोजी रॉड्रिक्स, इग्नेशियस आनी फातिमा रॉड्रिगस, इतोरीन आनी कार्लोस डिसोजा, आर्कान आनी इतोरीन डिसोजा, मोतीस आनी क्रिस्तालीन त्रिनिदाद, पीटर नोरोना, मारिया आंतोन मायकल फेर्नांडीस, कार्मेलिना फेर्नांडीस, कार्मेलिना फ्रांसिस फेर्नांडीस, आंतोन जोआन परेरा, थॉमस सांतान परेरा, सांतान मेरी आनी रोजी फेर्नांडीस, सेबॅस्टिन आनी आंतोनिया मारिया फेर्नांडीस, कस्टोडियो आनी तेरेजा फेर्नांडीस, जुझे आंतोनियो आनी रोजालीन फेर्नांडीस, जाकिना कस्टोडियो फेर्नांडीस, एंटोनियो फ्रांसिस्को फेर्नांडीस, डॅनियल कॉस्मा सल्डाना,
मायकल पियुस फेर्नांडीस, मारिया आंतोन मायकल फेर्नांडीस, रॅन्डॉल्फ पेरपेट आणि ॲलिसन डिसोजा, फिलिप कार्मेलिन जेम्स आणि कोसेसाव फेर्नांडीस, रफाएल रोझारियो आणि फॉर्सो डिसोजा, मतायस अल्फान्सो, अँटनी आणि बेंजामिन मॅन्युअल फेर्नांडीस, गॅब्रियल ट्रीजा एडवर्ड फेर्नांडीस, नातालीन आणि लुईस फेर्नांडीस, नातालीन आणि जोसेफ फेर्नांडीस, सेबॅस्टिन आणि पीटर फेर्नांडीस. या सर्वांच्या आत्म्याक तूं सासनाचो विशय दी म्हूण आयच्या ह्या दिसा आमी परतून मागता. तशेंच आमी मागता ह्या आमच्या भाव भयणांच्या आत्म्या पासत आनी तांच्या फामिलीन अंतरलेल्या खातीर, कॅजडीन डिसोजा आनी ताच्या फामिलीन, निकोलस कार्डोस आनी ताच्या फामिलीन, रोझारियो अँटोनियो रॉड्रिक्स आनी ताच्या फामिलीन, फ्रांसीस आनी निकोल कार्डोस हांच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत आमी मागता. मिनीन सांतान फेर्नांडीस आनी ताच्या फामिलीन, अँड्रू मॅन्युअल रॉड्रिक्स आनी ताच्या फामिलीन, किस्तू लुईस आनी ताच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत आमी मागता. मोनिका रोझारियो रॉड्रिक्स आनी तिची फामिलीन अंतरलेल्या पासत आमी विनंती करता. मॉटस कोयलो आनी ताची फामील, अँटनी विन्सेंट मिरांदा आनी ताच्या फामिलींत, डायगो अल्फान्सो आनी ताच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, सिमाव डिसोजा, जॉन फेर्नांडीस आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, जोकिम डिसोजा आनी ताच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, पेरमिनो रिटू गोम्स आनी ताच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, डिकोना आनी मिरांदा फामिलीन अंतरल्यान ती, फेर्नांडीस फामिलीन अंतरल्यान ती, रॉड्रिगस फामिलीन अंतरल्यान ती, मिस्टर अँड मिसेस इतोरीन कार्वालो आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, बिनी सिप्रियन लेनी रिबेल्लो आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, पीटर आनी लिओकार्डिया फेर्नांडीस आनी तांच्या फामिलीन, ॲलिस सायमन आनी मार्कोस ब्रिगांजा आनी तांच्या फामिलीन, जुलियाना इग्नेशियस आनी जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा हांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, पॉलिन आनी लॉरेन्स रिबेल्लो आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, लुईस आनी कार्मेलीन मेंडीस आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, जोजे आंतोन आनी कॅथरीनच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, डॉमिनिक फेर्नांडीस आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, डिसोजा फामिलीन अंतरल्यान ती, मार्शल डिसोजा आनी ताच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, रॉड्रिगस आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, त्रिनिदाद आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, डिसोजा आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, डायगो आनी एस्मेराल्डा आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, नोरोना फामिलीन अंतरल्यान ती, रफाएल साल्वादोर डिसोजा आनी ताच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, पटेल फामिलीन अंतरल्यान ती, कोयलो आनी फेर्नांडीस फामिलीन अंतरल्यान ती, तांचो आमी उगडास करता. गुस्टीन आनी सिसिलिया रॉड्रिक्स आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, फ्रांसीस आनी एस्परान्स रॉड्रिक्स आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, थॉमस मेंडोन्सा आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, एलेक्स फेर्नांडीस आनी तांच्या फामिलीन अंतरल्यान ती, सांडलेल्या आत्म्या पासत आनी गर्भपात जालेल्या आत्म्या पासत निकेल फेर्नांडीस हे मीस भेटयता. पुलगोत्रीन आसलेल्या आत्म्या पासत मीस भेटयतात ॲलिन रिबेल्लो, लेटिशिया फेर्नांडीस, वेरोनिका पटेल, मसियाना डिसोजा, निकेल फेर्नांडीस, प्रिसिल्ला डिसोजा, नातालीन कार्डोस, फ्रांसीस कोयलो, मिली बर्नार्ड रॉड्रिक्स, बर्नार्ड कोयलो, ग्लोरिया आनी सायमन डिसोजा, मार्ता डिसोजा, जाकीन कार्वालो आनी सिक्वेरा फॅमिली. परमेश्वरास उचलयता ताचेर सगळेच मोगाचे, परमेश्वरास उचलयता ताचेर सगळेच मोगाचे, परसोळो नुस्वार सर्गीचो
ताचे भोवती जमयता परसोळ्ळोन स्वर सर्गीचो आमचो देव आमचेर भागयता समेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती जमयता परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावां भयणीनो, म्हयन्याच्या पयल्या सुंक्राराक आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचो उगडास कोत्ता आनी देवा लागीं मागता आमचें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें कोर म्हणून. जेजून आमचो मोग केलो आनी हेच मोगान खुर्सार पर्यान मरण आमकां ताणें जिवीत दिलें. होच देवाचो मोग आमकां आपोवणें दिता. सगल्यांचोच मोग करूंक देवाचो आनी पेल्याचोय. जायते पावटी आमी चुकल्या, जायते पावटी आमी जायतें वायट केलां. हें मनान धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदपदवेदा देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोध अपराध. ह्या पासत बागेवन सोदां सांकवार मरेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुम्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत गो, सोम्या काकूत गा, क्रिस्ता काकूत गा, क्रिस्ता काकूत गो, सोम्या काकूत गा, सोम्या प्रार्थुया. भोव कोनवाल्यात बाप्पा, तुज्या पुताच्या काळजांच्यान सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओतरेकांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावन आनी ताचे सासणीक सोदवणेंत आमकां बांदो मेलूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाचे सासणांक. आमेन. भाग्यवान पावलून रोमाकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, तुमच्या विशीं म्हाका म्हज्या मनान कसलोच दुबाव ना. तुमी खरेंच बऱ्या मनाची मनशां. सगळ्या वस्तूंची तुमकां खूब वळख आसा आनी एकामेकाक बोध दिवंक तुमच्यान जाता म्हूण हांव बरें जाणां. तरी आसतना तुमकां नव्यान उगडास येसो करूंक थोडे खोड्यान भे व भिडे नासतना हांवें तुमकां बरयलां. कित्याक देवान म्हाका हें देणें दिलां. म्हणजे अनभवट्या मदें क्रिस्ता जेजूचो मुनियारी म्हाका केला आनी विदेशांच्या समोरपण ताका मानता तसलें आनी पवित्र आत्म्यान पवित्र केलेलें
जावचे खातीर देवाचें शुभ वर्तमान परगटोवंक ताणें म्हाका याज्ञीक नेमला. देखून क्रिस्ता जेजूचे एकवटांत हांव देवा पासत वावुरला त्या विशीं म्हाका अभिमान भोगूंक निमीत आसा. अनभावार्थी लोकांक आपणाक खालती करूंक जावं म्हज्या उतरांनी जावं म्हज्या करण्यांनी व्हड व्हड खुनां आनी विस्मितां करून पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन क्रिस्तान म्हजे उद्देशी केला ताची मात खबर हांव व्हडविकीन सांगता. अशें जेरुसल्याक थान इलिरियाक पर्यंत बोवाडो मारून क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची हांवें जाता तितली परगटणी केली. पूण जंय क्रिस्ताचें नांव परगट जालां थंय हांवें शुभ वर्तमान परगटचें न्हय म्हूण हांवें नेम दिलो. कित्याक दुसऱ्या घाल्ल्या बुनयादीचेर बांदूंक म्हाका खोशी नासली. जाका ताची खबर परगटूंक जावंक ना ती ताका पळयतली आनी जाणें ताच्या विशीं आयकोंक ना ती सजमतली. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराचो जबाब हे परी आसतलो. सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. सगळीं जाणां म्हणया, सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्राक परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केली वचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बाहुल्यान जैत व्हरोन सोडवण दिली. आमचो जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. इस्रायलाच्या कुलेथान आपलो थीर विश्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. आमचो जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्राक परगट केली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्ख्या प्रितुमे गणागण सर्वेस्पराच्या मानांक खुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्हास सोड. आमचो जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्राक परगट केली. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. गावया हालेलुया सोम्या. गावया हालेलुया सोम्या. गावया हालेलुया. गावया हालेलुया. गावया हालेलुया सोम्या. जो कोण देवाच्या उतराक पालो दिता असल्या मनशा सवे खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. गावया हालेलुया सोम्या. गावया हालेलुया सोम्या. गावया हालेलुया. गावया हालेलुया. गावया हालेलुया सोम्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुखदोम आसलो. हो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोरशें वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुखदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना
मुग्धोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी मोजे कोचेन मुग्धोमपण खाण घेता म्हणटकूच हांवें आतां कितें करचें? कोणोंक म्हाका सोकोत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. बरें, म्हाका मुग्धोमपणा वेलो निकलायलो उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयांच्या एकल्याक रिणकाराक आपोवन ताणें पयले लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयांक तूं कितलें देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे, बेगीन बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलें देवो आसाय? ताणें प्रतिपाल केलो, 100 मापां गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नादबुदीच्या मुग्धोमाक दोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारकें लागीं चलता गोलतना उजवाराचें मनशां परस ओदीक तोजवितेचीं. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावां भयणीनो, जायते पावटी आमी कोंकणीन भाशेन म्हणटा, जेन्ना आमकां सोगलें दुसरेच भाशेन दिसता, आमकां काम करूंक दिसना, सुसेगाद रावंक दिसता, चलता. हिंदी भाशेन चलता है, कॅज्युअल आन्सर. हे भाशेन मुग्धोमान केलेलें जाल्यार तो फुडें पावचो आसलो. तो रावंक ना, ताणें म्हणूंक ना चलता है, चलता. ताणें आपणेच चिंतूंक लागलो. आपलोच ताणें गिन्यान वापरलो आनी चिंतलें फुडाराक कितें घडटलें. ताणें रीणकारांक आपयलें, तांचें रीण ताणें उणें केलें. 100 आहलेल्याक 50 केलें, 100 आहलेल्याकूय 80 केलें. अशे भाशेन ताणें तांकां तांचें रीण उणें करूंक आपणाकूच बरें केलें. कित्याक ताणें चिंतलें फुडाराक तें आपलें बरें करतलें, आपणाकूय कितेंय दितलें. हें पळोवन ताचे दोनयान ते गिरेस्त मनशान ताका शाबासकी दिली. एक भाशेन आमी चिंतल्यार हें शुभ वर्तमान दुसरेच भाशेचें, जेजून दुसरेच भाशेचो शुभ वर्तमान परगट केलो. पूण बरे भाशेन चिंतल्यार आमकां दिसून येता परिस्थितींतलो भायर सरूंक ह्या मुग्धोमान उपाय घेतले आनी तो जैतिवंत जालो. दोनयान ताका वाखाणलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते पावटी आमची गोत अशी जावन आसा. जायते पावटी आमी चिंता, चलता हे. आमचो इंट्रस्ट तांगा ना, कितें घडटा तें आमकां तितलें आमचें मन लागना. जायते पावटी मागणें करूंक आमचें मन लागना. आतां म्हाका दुसरें चिंतूंक जाय, मागण्याक म्हाका टायम ना, चलता. जायते पावटी जेन्ना खुमसा जावचें आसा तेन्ना आमी म्हणटा चलता हे, चलता. देव जाणा, देव सगलीं म्हजी पातकां जाणा. जेन्ना शुभ वर्तमान बायबल आमकां वाचूंक देव आपयता तेन्ना आमी म्हणटा आमकां जायतें काम आसा, चलता हे. वाचूना जाल्यार चलता. जायते पावटी मिसाक वचूंक वा मीस आयकूंक
आमकां वगत ना आयज म्हाका रेस्ट घेवपाक जाय रिलॅक्स जावपाक जाय अशें आमी चिंता चलता चलताय आयज हे शुभ वर्तमानान आमकां जेजू आपोवणें दिता आमी चिंतूंक जाय कशे भाशेन आमचो भावार्थ आमी गोट करूंक चलताय म्हणून चलना भावार्थाक आमकां जायत्यो वस्तू करूंक जाय मागणें करूंक जाय मिसांत बांदो घेवंक जाय खुमसार आमी जावंक जाय तेन्ना आमचो भावार्थ गोट जातलो तो टायम वेस्ट न्हय तो टायम रिलॅक्सेशन टायम जेन्ना आमी बरे भाशेन मागणें कोत्ता तेन्ना आमच्या काळजाक खुशालकाय भोगता जेजू लागीं आमी उलयता जेजू सोबे आमी येता सगळें आमी सांगता खोस दूख खुशालकाय आमी बांदता तेन्ना आमच्या काळजाक खुशालकाय भोगता टायम वेस्ट न्हय जेन्ना आमी खुमसाराक वेता तेन्ना आमची पातकां देव बक्षिता तेन्ना आमी नवें जिवीत स्टार्ट कोत्ता चालू कोत्ता आमच्या काळजाक खुशालकाय भोगता काळीज आमचें तें पातकान बुडलोलें तें सुटकें जाता जेन्ना आमी बायबल वाचता पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना जायते आमच्या नियाळान आमकां आमच्या जिवितांक वाट दिसती पडटा आमचो भावार्थ गोट जाता जेजू भाशेन जेजूच्या काळजा भाशेन आमी जावंक शकता म्हाज्या भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या पयल्या शुक्राराक जेजूच्या काळजाचो उगडास कोत्ता तेन्ना आमकां हें सगळें चलताय म्हणूंक फावना चलता म्हणूंक फावना आमी आमचोय आमचेंय चिंतप फुडें वचूंक जाय आमचो भावार्थ आमी गोट करूंक जाय तेन्ना आमी खरी खुशालकाय आमकां भोगतली आनी आमी खुशाल मनीस अशें लोकांक दिसती पडटलें हेंच आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं भो दयाल बापा उतरां वर्त्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय ताच्या समर्पण बलिदानांत ताका एकवटोन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरवंदना आनी सासणाचे देवा सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोनवनांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक, जिवीत दितोल्या संस्कारांची पवित्र सोबेक फुटली जोर, सुरवणेचे जोरींत संतोसान तान बगुच्याक आपल्या विडलोल्या काळजांत सोडवणार सगले मनशांक आपयता. देखून आतां तुतां भोगतां सांगाती निरून तोरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस सरकानी संसार पडल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय 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 जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय 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 जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावतियांक आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोंसून बेचे आदीं ताणें उंदो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. फातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पुरगोतुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्योन बाप्पा, ऑजवर्ल्ड आमच्या गौली बाप्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोलजोलीत मुखामोल पोलिवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्योन झुजे
बागेवन दोन दुतां आनी सोर खाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांतो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बाप्पा, सोर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सद्गुणाची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबरशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार खाकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाचे सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कर. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कर. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोट सरूंक म्हाका केदींच निर्मूळ नाकाय. आमेन.
सगळेच मोगान घेता म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडटा तुका मानता तितलें कर म्हूण मागता कितें कशी तुजो उपकार मानता सगळ्याक तयार सगळेच मोगान घेता बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा तुजी खुशी जावं दी म्हजी सोबेस्त मनशाक सगळ्या रचनाय सोबे इतल्यान सुखी दादोस काळीज म्हजें तुजे लागीं आनीक मागचें कितें बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतेपोनी आमी तुजे लागीं मागता तुजे अप्रमेत काकलुतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमच्या काळजान खंयचोय आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदारां आमकां कोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार की आमी फादर एलीक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तांणी आपलो असो वेळ काडून आमच्या मदेकांत आयले पयलेच फावटी आनी फादरीचो ताळो आयकून आमी सामकीच दादोशी जाल्या आनी तांच्या उतरांनी तांणी आमकां शिटकायले की आमी सदांच चलता म्हणूंक जायना पण आमचो खेरीतपणी बावार्थ आमी बांदून हाडूंक आमी फावो ते उपाय घेवंक जाय आयज फादर तुमी आमकां ही बूद दिली आनी तुमच्या मुण्यारपणा वरवीं आमकां हो बो व्हरतो साक्रामेंत फावो जालो देखून ताळयो पेटोवन देवाक अर्गां दिता आसतना फादर एली आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर मोगाळ बाबडो शिकी आमी जाणा जावंक जाय की जेजून आमकां दिलां तें देणें सोडवणेचें आमकां फुकट मेवता ताचेर आमी विस्वास ठेवल्यार पुरो पूण उपरांत मोगाळ बाबडो उपकारी काळजान मनान आमी जेजूचो फाटलाव करूंक आसा तो दाखयता त्या वाटेन आमी चलोवंक आसा तेन्नाच मोगाळ बाबडो ही देणी सोडवणेची आनी जिविताचें आमकां संपूर्णायन फावो जातलें तर मोगाळ बाबडो आस्त्या तोंडान एकामेकाक धीर दिवन आमी गावया राव 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 तूं उजवाडान दाव 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 तूं काळोखांत दाव पयस 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 दाव तूं वायटांत दाव हालेलुया 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 राव राव तूं उजवाडान दाव 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 तूं काळोखांत दाव पयस पयस दाव तूं वायटांत दाव धर तूं जेजू तुज्या काळजान राव 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 तूं उजवाड एकामेकाक सांगात दाव 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 तूं काळोखांत दाव पयस पयस दाव तूं वायटांत दाव धर तूं जेजू तुज्या काळजान हात उबारून तो
उजवाड तो उजवाड तो उजवाड उजवाड तो उजवाड तो उजवाड तो उजवाड उजवाड चल चल जेजूच्या राज्यात चल 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 जेजूच्या राज्यात ताळयो पेटत उल्हासान नाच 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 तू संतोषान सुटका बरी नव्या जिवितान चल 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 जेजूच्या राज्यात ताळयो पेटत उल्हासान नाच 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 तू संतोषान सुटका बरी नव्या जिवितान आता एकामेकाक सांगया तू उजवाड म्हण तू उजवाड तू उजवाड तू उजवाड उजवाड तू उजवाड तू उजवाड तू उजवाड उजवाड हालेलुया हालेलुया अर्गा तुका महिमा तुका स्तुती तुका सम्या हालेलुया हालेलुया तर मग बाबडनो आतां आमचे मागणे नैस ऑनलायन यूट्यूबाचेर हो सिस्को वेबॅक्साचेर आमी सुरू केलां पूण आमच्या फिरगजांनी आमचे मागणे आतां सावकास सुरू जालां तर मग बाबडनो जंय ल्हान ल्हान मागण्यांचे जोमे आसा थंय आमी आमच्या फिरगज पाद्री लागीं उलोवन आमच्या जोमे आतां आमी सुरू करूंक जाय आमचे मागणे तुमचे पासत सदांच आमी उबारतल्या आनी ह्यो जोमो त्यो उक्त्यो जावन परत उमेदीन आनी उमेदीन भरतल्या म्हूण आमी रावता देव बरें करूं जेजूची भरपूर कृपा आनी आशिर्वाद बेसांव तुमचे सगळें आसूं हालेलुया हालेलुया राव 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 तू उजवाडान धांव 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 तू काळो काकाव पयस पयस धांव तूं वायटा धांव धर धर तूं जेजू तुज्या काळजांत